लोकांची मतां सरकारान मानून घेवंक जाय. आयच्या ह्या कार्यावळीक उच्चेले पदाधिकारी ना हे पळोवन उदका स्रोत मंत्री फिलीप नेरी हांणी नाराजी उक्तायली. फाटीं आमदार बाबू कवळेकरान 1 नंबर पर्यायाक मान्यताय दिल्ली, पूण सगळे लोक 2 नंबर पर्यायाक तेंको दिता म्हणपाचे कुंकळेचे आमदार क्लाफासियो डायस हांणी सांगलां. RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट. आज प्रेजेंटेशन कॉल केला बिकॉज लास्ट विकाक आमगेलो डेप्युटी सीएम बाबू कवळेकर हेणे प्रेजेंटेशन घेयल्लें ओन्ली बाळ्ळी बायपास वयता तेजेर. सो म्हाका तेणें इनवायट केलो लास्ट मोमेंट आनी तेणें ऑलमोस्ट ऑल्टरनेटीव 2 हो फायनलायज केल्लो. सो हांवें थिंगा म्हजें ऑब्जेक्शन हाडलें आनी हांवें म्हाका सांगिल्लें कुंकवडे प्रेजेंटेशन म्हाका नेक्स्ट वीक जाय. आनी मागीर सीएन चीफ इंजिनियर आशिल्ले तेणें मागीर एक्सेप्ट करून आज येवन दवरलें आनी हांवें रिक्वेस्ट केलें आमगे फ्रेंड फिलीप नेरी तेकाय आपोवचें म्हणून. तेजेर आमगेलो स्पेशली आमी पांजोळकोणी लोक हो फेवरेबल आसा ऑल्टरनेटीव 1. सो 2 तेणें ऑलमोस्ट फायनलायज केल्लो. सो हांवें ऑब्जेक्शन हाडून हें प्रेजेंटेशन दवरलें आनी आज तें आमगेलें हालीं दाखयलां लोकांक. सो हेजें फायनलायज कांय जालें ना. ह्या परत मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करून आमी PWD मिनिस्टरा हाडून सगळे चीफ इंजिनियर हाडून डेप्युटी कलेक्टरा आनी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा हाडून आमी परत आमी प्रेजेंटेशन करतले आनी तेजें फायनल डिसिजन घेतले. केस आमगेलो सीएम पर्रेकरान हे लोकांक एश्युरन्स दिल्लें ऑल्टरनेटीव 1 करता म्हणून फायनलायज करता. हय तेन्ना विजया बी घेवन तेणें सांगलें लोकांक पणजे वचोन सेक्रेटरीएट आनी आतां ते म्हणटा आनी 100 करून एक्स्ट्रा लागत म्हणून गव्हर्मेंट म्हणटा. सो हें तूं केल्यार म्हाका सुद्दां बरें. सगळे कडेन तो हिनी केल्यार तो दुखता हाल ते बेला तेमी ते लोक रेस करता इश्यू आपल्या घर वयता म्हणून. एश केल्यार ऑल्टरनेटीव 1 ऑल्टरनेटीव 2 केल्यार म्हणटा ती म्हणटा ही आपल्या घर वयतली पांजोळकोणेची. आतां कितें करपाचें लोकां कडेन कॉन्फिडन्स लोकां कॉन्फिडन्सा घेवन आमकां पडटलें. आमगेले एक्स फॉर्मर आमगे सीएमान एप्रूव केल्लें आनी आमकां एश्युरन्स दिलो तेणें प्रेजेंटेशन दिवं ना हें इन फायनलायज करता म्हणून आनी लोकांक तेणें एश्युरन्स दिल्लें. पूण आतां हें जाल्यार बरें दिसतालें म्हजे भाशेन. सो चोया आतां आनी फायनल डिसिजन आमगे मिनिस्टर PWD मिनिस्टर. We are elected representative. We are answerable to the people of Goa and to our respective constituencies. I don't see any officer above assistant engineer. That is my resentment. And that too is in the district collectorate. So we have to respect the views, suggestion of the people who have gathered here. We have treated as presentation of various alternatives. It's a continuous process. We'll go to the next step at the highest level. Maybe chief engineer of the national highway, PWD minister, secretary PWD, in order to ascertain government's intention, central government's intention, because it is a centrally sponsored project. It's not a state. State will invest for land acquisition. But since it is centrally sponsored project by Ministry of Transport, we'll tell them to invest more money so that to safeguard Goa's scarce commodity, that is land. Goa is a small state. We are lacking terms of reference. So the terms of reference, I don't know how long you will do this consultancy and what you have to put up to the government. So since central government is paying him for his work, we need to know the intention of the central government for finalizing the government of India in taking up the project in the state of Goa, because they are looking at the whole national level.